नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बावणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। दुल्लाच्या प्रदूषणा आड मिरामारचो नागरीक कोर्टात रस्ते निवळ दवरपा खातीर स्विपिंग मशीन दिवपाची केल्या मागणी। लोकसभा वेंचणुकेत भाजपात जिखतली दोनूय सीट। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशीन उक्तायलो विश्वास। आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांच्या घराचेर सीबीआयन घातली धाड। जम्मू काश्मीरातल्या हायड्रो पॉवर प्रकल्पा खातीर लाच दिवपाचो यत्न जाल्ल्याचो मलिकान केल्लो आरोप। चिखलेचो सरपंच कमला प्रसाद यादवाचो पीडीए सदस्य पदाक राजीनामो। फाटल्या फावटूय विजय म्हाका वावरूंक ना, तरी फातोडा आपल्याक आशिल्ली मतांची आघाडी सार्दिनाची विजय सरदेसायाक जाप। मुरगांवचे लोक कोळशाच्या प्रदूषणान हैराण। पालिका बसकेतूय जाल्लो बोवाळ, मात पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा म्हणटा मुरगांव कोळशाक लागून प्रदूषण जायना। आणि आता खबरो विस्तारात। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून राजधानी पणजेन पळयत थंय धुल्लाचें प्रदूषण दिसून येता। ह्या प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ले मिरामारच्या एका नागरिकान उच्च न्यायालयाक पत्र बरयलां। ह्या पत्रान नेमकें कितें आसा तें जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी। पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून मिरामार वाठारांत धुल्लाचें प्रदूषण जाला। ह्या प्रदूषणाचो मिरामारच्या लोकांक बरोच त्रास जाता। दिसपट्ट्या प्रदूषणाक लागून मिरामारचे लोक सामके चाळवल्यात। ह्या प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ल्या पियुष पंचालान उच्च न्यायालयाक पत्रा वरवीं कागाळ केल्या। तशेंच रस्ते निवळ दवरपा खातीर स्विपिंग मशीन ना जाल्यार व्हॅक्यूम क्लिनर उपलब्ध करून दिवपाची मागणी ताणें केल्या। पणजेन आतां सपोज पणजेन जर पळयत गेले आता हें जें सगळें चल्लां जें वर्क जें स्मार्ट सिटीचें चल्लां, इट इज गोईंग ऑन फॉर द लास्ट 3 years. There have been instances of accidents, vehicles toppling. Unfortunately, there were some deaths also. But what has happened is there is no concrete statement from any of the authorities or any of the persons claiming that they are doing the project or the project is being controlled by them or they are responsible for the project. Neither it has come at the corporation level nor at the MLA level, neither at the government level. So it becomes the question ki ultimately who exactly is doing it. At least I myself don't know. Vehicles fell down. It has been reported. It's not something, and it's not an allegation. Fundamentally, what I have done is I am not making a complaint against anybody. Mine is not a complaint. Mine is a grievance. I am aggrieved. People of Penjim are aggrieved. I have got problems in my house. My wife is suffering from some lung issues, respiratory issues, and we are having a very difficult time. Contrary to people saying that you are living in a good place, good climate, heavenly place, I have got 2 air purifiers working in my house 24 hours, and in fact I have ordered another 2 to put 1 air purifier in each room, and if you want I can show you. Would you like to see? Now I have cleaned this. Anywhere if I touch, this is the position. This is the position after 2 days after cleaning. So yes, development has to be done, the work has to be done, but not at the cost of the health of everybody. There has to be some consideration ki how do you manage the health of the people in Penjim. Otherwise the way it is going, everybody is going to end up with asthma. पळयात ताचें म्हणणें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे दोनूय उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी हाणें व्यक्त केला। मंत्री प्रल्हाद जोशी हाणें म्हापशा पक्ष कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो बेरेस्तारा खासा बसका घेवन नियाळ घेतलो। ह्या वेळार पक्ष कार्यकर्ते व्हडा आंकड्यान हाजीर आशिल्ले। मिटींग आता लोकसभेचे इलेक्शन सुरू जाता
त्यामुळे एक मॅनेजमेंटाची मिटींग लोकसभा कशा पद्धतीन फुडें वचपाची आनी वेगवेगळ्या कार्यकर्ता वेगवेगळी जबाबदारी घेवपाचें काम आनी इलेक्शन स्मूथ करपाचे तयारी आनी मॅक्सिमम मार्जीन घेवपाची तयारी खातीर मिटींग आसा. आणि सध्या तुमची तयारी खंय मेरेन आमचे पळय 5 दीस आमी सगळे मिळून एकच दिशेन एकच दिशेन तयारी करता. सगळ्यांची तयारी बरी आसा. मीटिंग में जो चुनाव का प्रबंधन होना चाहिए, चुनाव के लिए जो कुछ भी तैयारी करना चाहिए और मैक्रो एंड माइक्रो मैनेजमेंट के लिए हमारे टीम के साथ हम बैठे थे. हमारा तैयारी हमारे इधर के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छे चल रहे और मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम दोनों सीट, गोवा की दोनों सीट हम जीत जाएंगे. इलेक्शन की डेट कुछ जल्दी ये डेट तो मुझे पता नहीं रहता है जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी. जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांच्या घराचेर सीबीआयन धाड घातली. जम्मू काश्मीरातल्या किरू हायड्रो पॉवर प्रकल्पा संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात ही धाड घातल्या. किश्तवाड वाठारांतल्या ह्या प्रकल्पाच्या फायलीक मंजुरी दिवपा खातीर 300 कोटी रुपयांची लाच दिवपाचो यत्न जाल्ल्याचो आरोप मलिक हाणें केल्लो. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार सत्यपाल मलिक हाणें म्हयन्या खातीर गोंयचे राज्यपाल म्हणूनय कायम केल्ले. नमस्कार. आज सकाळी व्हडली खबर येता ते म्हटल्यार जम्मू काश्मीरचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांचेर सीबीआयन धाड घातलेली आसा. ही धाड दिल्लीत त्यांच्या घराचेर घातलेली आसा. सीबीआयन 30 कडेन धाड घातली. तितून त्या 30 जाग्यांच्या मदीं सत्यपाल मलिक हांचें घरूय आसा. सत्यपाल मलिक हे जम्मू काश्मीरचे आदले राज्यपाल असले ज्यांच्या दिल्लीच्या घराचेर सीबीआयन धाड घातल्या. किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रकल्प प्रकरणात सीबीआयन धाड घातलेली आसा म्हणून कळटा. हाचे आदी सीबीआयन विमा घोटाळ्याच्या प्रकरणात सीबीआय मलिक यांच्याचेर कारवाई केली तेन्ना जम्मू काश्मीरान सत्यपाल मलिक हे राज्यपाल असले आणि त्यांचेर विमा घोटाळ्याच्या प्रकरणात सीबीआयन आनी पयलीं सुद्दां धाड घातलेली आसा अशी माहिती मेळटा. आणि आनीक माहिती मेळिल्ल्या प्रमाणान आयज जी धाड घातली ती धाड ही किश्तवाडांतल्या किरू हायड्रो पॉवर प्रकल्पा खातीर 2200 कोटी रुपयांचो नागरी कामांचो कंत्राट दिवपाक कथीत प्रकरणात 2019 वर्सा ही केस रजिस्टर जाल्ली आणि तेतून जवळपास 300 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे आरोप सत्यपाल मलिक यांचेर आसा. आणि हेका लागून त्यांचेर आयज ही धाड घातली गेलेली आसा. 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत जम्मू काश्मीरान हो प्रोजेक्ट जाल्लो आणि ह्या प्रोजेक्टा खातीर जी फायली क्लियर केल्या त्यो क्लियर करपाक ती लाच घेतला अशे आरोप सत्यपाल मलिक हांचेर लायिल्ले आसा. कारण त्या टायमार सत्यपाल मलिक हे जम्मू काश्मीरान राज्यपाल म्हणून आसले. तशेंच किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रकल्पाची जी नागरी कामां 2200 कोटीची जी नागरी कामां आसा तेच्यो फायली क्लियर करून तो कंत्राट दिवपा खातीर ही लाच घेतल्याची सांगपाक मेळटा अशी माहिती आमकां मेळटा. आणि 2019 वर्सा हो गुन्यांव नोंद जाला. तशेंच सत्यपाल मलिक हे 3 नोव्हेंबर 2019 ते ऑगस्ट 2020 ह्या 10 महिन्यांच्या कार्यकाळात गोवान राज्यपाल असले तेन्ना त्यांनी एक विधान केले. त्या विधानाक लागून राजकीय मळार मोठो बोवाळ जाल्लो आणि त्या बोवाळा उपरांत सत्यपाल मलिक हांची बदली जी आसा ती मेघालय हांगासर राज्यपाल म्हणून केल्ली गेलेली आसा. फनल झोनांतल्यो इमारती मोडपाच्या आदेशा वयल्यान चिखलेचो सरपंच कमलाप्रसाद यादव हाणें आपल्या पीडीए सदस्य पदाचो राजिनामो दिलो. ही कारवाय थांबोवपा खातीर पीडीए कांय करपाक शकना ह्या कारणा वयल्यान आपल्या सदस्य पदाचो आपणे राजिनामो दिल्ल्याचे ताणें सांगलें. आज तुम्ही ऐकले असताना ते फनल झोनान ते डिमोलिशन चालू हांव कितें म्हणटा जे इलिगल आहा तुमी डिमोलिश करा, नो इश्यू, दे डोंट नीड एनी परमिशन. आज जेन्ना पीडीएन परमिशन दिला, नेवीची हायट आसा तांचे कडेन, ऑल सनद आसा, सेल्डीड आसा, इट्स द लिगल प्लॉट. जेन्ना तुमी ते डिमोलिश करता पळय एज अ मेंबर म्हाका ते पटना बिकॉज आमी परमिशन दिल्ले, वी हॅव टू फायट फॉर देम. ते खंय वतले नाजाल्यार टुमोरो देन एवरीबडी हॅज टू गो टू नेवी टू टेक अप्रुवल्स बिकॉज इफ यू डोंट हॅव पॉवर वॉट वी हॅव गिवन देम, जे अप्रुवलाचे जे पॉवर दिल्ले आसा पळय दॅट ओनली वी कांट डिफेंड, देन इट्स युजलेस सिटींग देर. ताका लागून हांवें रिजायन केला एज अ मेंबर.
आनी कितें म्हणल्यार तेंच्या खातीर तुमी कितें म्हणलें तेंच्या खातीर कितें अशें ना चालू आसा वी आर गोईंग इन हायकोर्ट अपील करून इफ वी डोंट गेट जस्टीस इन हायकोर्ट वील बी गोईंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी प्लॅन चालू आसा अँड वील आस्क फॉर कंपेन्सेशन जे घरा आज PDN जे मोडला पळय डिमोलिशन चालू आसा बिकॉज दे हॅव परमिशन फ्रॉम नेवी दे हॅव परमिशन ऑफ PDA एंड आयदर PDA इज लायबल टू कंपेन्सेट देम ऑर नेवी शूड कंपेन्सेट देम किंवा त्यांची कांयच मिस्टेक ना. विजय सरदेसाय फाटल्या लोकसभा वेळारूय आपल्या खातीर वावरूंक नाशिल्लो तरी फातोर्डा आपल्याक मतांची आघाडी आशिल्ली. फातोर्डेचो लोक आपल्याक हेय फावट मतां मारतले म्हणून सार्दिनाची विजय सरदेसायाक जाप. जर काँग्रेस सार्दिनाक तिकीट दिता आसत जाल्यार आपलो ताका तेंको ना म्हणून विजय सरदेसायान केल्ल्या विधानाचेर सार्दिनान जाप दिल्या. सार्दीन म्हणटा फाटले फावटूय विजय आपले खातीर वावरूंक ना तरी आपल्याक फातोर्डा BJP परस मायज मतां पडिल्ली. हांव सांगूंक सोदतां की आमकां लोक निवडून दिता ते कामां करपाक जे आमच्या साऊथ गोवा तेच बरें गोंयकारांक एनीथींग वीच इज डियर टू गोवन्स आय हॅव ऑलवेज रेज्ड इट इन द हाऊस. मोदे कोविडाक लागून आमी 2 वर्सां भायर सारके आमी फंक्शन जावंक ना पूण जूय म्हाका रेज करूंक मेळूंक ना थिंगा कन्सर्न मंत्र्यांक चीफ करूया आनी कोण उलयतात तांकां हांव सांगूंक सोदतां भावनो आनी भयणीलो तुमी कोण उलयताय ताणें म्हाका केन्ना वोट दिवंक. दुसरे लोक जे आसात ते म्हाका वळखता आनी देखूनच म्हाका 4 फावटी तांणी सावथ गोवा निवडून दिल्लो आसा आनी म्हाका दुबाव ना. एक फावटी म्हाका पार्टीन तो तिकेट दिल्या जायत हांव म्हाका लोक निवडून दितल्यात आनी सगल्यांक सांगूंक सोदता पयले फावट म्हाका फातोर्डा गेल्ले फावट BJPच्या मायज मत पडलें. हांव सदांच पंचायतांकूय बरयलां हेरांकूय बरयलां की काम हाड्यात हाड्यात पर्यंत सोगलीं कामां जावचीं ना आमी देव न्ही पूण आणलेल्याकूय काम नासता. सो कोण म्हणटा की हांव सांगूंक सोदतां म्हजें देर उक्तें आनी तेन्नाच कोणाचें काम जाता तें फाटीं दवरूंक ना. तेन्ना कितें काम आसल्यार उलोले म्हाका 2.60 crore म्हाका आदले MPले मेळ्ळे तेय हांवें कामार करीत हाडले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. वास्को शारात कोळशाक लागून प्रदूषण जायना असो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचो सरळ दावो. उच्च न्यायालया सयत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आनी हेर संस्था कोळशाच्या हाताळणीचेर देखरेख दवरून आसात देखून प्रदूषणाचो प्रश्नूच येना म्हणून आलेक्साचो आर्ग्युमेंट. जाल्यार आलेक्साच्या ह्या दाव्याचेर मुरगांवचे विरोधी राजकीय फुडाऱ्यांची टिका. मंगळारा कोळसो प्रदूषणाच्या मुद्द्यावेल्यान मुरगांव पालिकेची बसका बरीच तापयल्ली. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून लोक विटल्यात. मुरगांवांतले कोळशाचे प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर पालिकेन पावलां उबारपाची म्हणून मागणी खुद्द नगरसेवकांनी केल्ली. मात अशें आसतना गोंयचो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेराचो वेगळोच दावो. आलेक्स म्हणटा कोळशाक लागून मुरगांव प्रदूषण जाता म्हणटा ते खंय खरें न्ही. ताची रजावय आलेक्सान दिली. Pollution is concerned, I don't think there is much pollution as of now, and I believe that with many agencies have got involved. Many agencies, many bodies, like even the Honorable High Court, has taken up this issue regarding coal pollution. I am told that recently Government of India increased the capacity of coal handling at Marmagaon port, and that is as far as Government of India is concerned. As far as Government of Goa is concerned, Government of Goa has not yet approved the hike in handling quantity because the agencies involved are supposed to erect a dome, a structure wherein there will be no coal dust flying around the place. So until such time, we will not permit increase in handling quantity. We will also ensure that the structure is erected. It is envisaged that it should be complete during this year. And I believe to a large extent, coal pollution will be resolved.
एक्चुली आलेख करपाक विथ फूल ड्यू रिस्पेक्ट तुका आतां तुवें लास्ट मुमेंटाक जे काँग्रेसींतल्यान BJPन गेल्या उपरांत जो तुका BJPचो मोग जालो पळय त्याचो हो परिणाम एक्चुली तुमी स्वता आतां BJPन गेला आय कॅन से यू नाव यू आर एन BJP MLA तूं एक काम कर कालचें स्टेटमेंट तुजें BJP कावन्सिलाचें जी म्युन्सिपालिटी वास्कोची आसा पळय म्युन्सिपालिटी ती कितें उलयता पळय तें पयलीं आयक आनी ताच्या उपरांत तूं मुर्मुगांवचेर कमेंट कर मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन कोल पोल्युशन जायना म्हणटा पळय हें एक तर आंधळ्या बहिऱ्यान उलोवपाचें गोश्टी जे तुका हांव डिरिस्पेक्ट म्हणटा की सर तुज्या कडल्यान ही अपेक्षा ना जेन्ना तूं आज एक काँग्रेस सोडून जेन्ना लास्ट मुमेंटा टायमार जेन्ना तूं आज BJPन गेला पळय आतां तरी तूं खंय तरी देवाक भिये तूं लोकांक भिना हे तुवें दाखोवन दिलें की तूं काँग्रेसींतल्यान BJPन गेलो पूण आतां तूं देवाक भिये कित्याक लागून सांगता तुका तूं पोल्युशन जायना म्हणून अरे म्हणजे मुर्खाक सुद्दां हाडून सोडलो तूं वास्कोन कोळशाचो ब्रीथ करतात लोक भुरगीं थंय आयज लोक थंय ब्रीथ करता आनी तूं स्वता सांगता खंय तरी बसोन मडगांव रावन तूं सांगता नुवें भितर तूं एक काम कर तुजी रेल्वे रूट वयता पळय रेल्वे रुटाक कडेन उबो राव न्ही पळय कोणी पोल्युशन जाता ते हाडाक असो हात लाय मरे आनी पळय सो देन इट इज अंडरस्टूड की बाबा तुका कितें आनी कितें कसली मिनिस्ट्री दितले म्हणून जर तूं उलयता जाल्यार आय कॅन हेल्प इट आउट बट पोल्युशन जायना ही गोश्ट उलयनाका आनी BJP इट कॅन बी क्लियर एटलीस्ट सीन नाव की BJPन हे काँग्रेसवाले आसा पळय ते BJP वाल्यांचे तकलेर हात धरूंक सोदतात तकलेर पांय धरूंक सोदतात आनी काँग्रेसवाले आयज ओवरकम करतात BJP वाल्यांक दीस इज अ क्लियर सायन ऑफ BJP दॅट इज अ ड्रिफ्ट इन बिजनस कोणाक बिजनस जायो कोणाक बिजनस नाका हे BJPचे भितर BJP वाले झगडटात आयज थँक्यू ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV फाटल्या 6 वर्सांचे तुळेंत अंदू आर्थीक वर्सा गोंय येरादारी खात्यान रिकॉर्ड ब्रेक तालवां वसुली केल्या चालू आर्थीक वर्स सोंपपाक अजून 1 म्हयनो उरला वर्स 2024च्या फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 14 तारीख मेरेन येरादारी खात्यान वट्ट 4,83,43,000 इतलो दंड वसूल केला पळोवया हो खासा रिपोर्ट गोंयांत दरेका रस्त्यार येरादारी पोलीस गाडी चलोवपाचो नेम मोठ्याल्यांक तालाव दितना दिश्टी पडटा येरादारी पोलीस चलन दिता ताचो आंकडोय वाडटा जसो चलनाचो आंकडो वाडटा तशी दंडाची रक्कमूय वाडटा आतां आमी सगळ्यान पयलीं फाटले 7 वर्सांची चलना आनी आर्थीक दंडाची आंकडेवारी पळोवया 2017 ते 18 वर्सा चलनाचो आंकडो 66,732 पाविल्लो आनी 3,52,27,000 दंड वसूल केल्लो 2018 ते 19 वर्सा चलनाचो आंकडो 93,367 पाविल्लो आनी 3,28,75,000 दंड वसूल केल्लो 2019 ते 20 वर्सा चलनाचो आंकडो 42,853 पाविल्लो आनी 2,34,06,000 रुपयाचो दंड वसूल केल्लो 2020 ते 21 वर्सा 8,878 पाविल्लो आनी 84,09,000 दंड वसूल केल्लो 2021 ते 22 वर्सा 12,039 पाविल्लो आनी 1,31,61,000 दंड वसूल केल्लो 2022 ते 23 वर्सा चलनाचो आंकडो 10,681 पाविल्लो आनी 2,20,91,000 दंड वसूल केल्लो जाल्यार 2023 ते 24 मेरेन 72,837 पाविल्लो आनी 4,83,43,000 दंड वसूल केल्लो आतां आमी फाटले 7 वर्सांची चलना आनी वसूल केल्लो दंडाची रक्कम पळयत जाल्यार ह्या 2023 ते 24 चालू आर्थीक वर्सात सगळ्यांत चड दंड वसूल जाला तो म्हळ्यार 4,83,43,000 हो आंकडो फकत जानेर म्हयन्या मेरेनूच आसा अजून ह्या चालू आर्थीक वर्साचे 2 म्हयने उरल्यात आतां फाटले 7 वर्सांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार सगळ्यांत कमी चलना ही वर्सा 2020 ते 21 वर्सा नोंद जाल्या ती म्हळ्यार 8,878 जाल्यार दंड वसूल जाल्लो फकत 84,09,000 इतलो
जाल्यार आतां आमी पळयलो फाटल्या 7 वर्सांचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आंकडेवारी रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार दवरलो जाल्यार फाटल्या 7 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार हो जो चलन आनी दंड दिवपाचो जो आंकडो आसा तो वाडत आसा आनी फाटल्या 7 वर्सां भितून जर पळयत जाल्यार ह्या वर्सा म्हणजे 2023 to 2024 म्हणजे जानेवारी मेरेन जर पळयत जाल्यार चलनां आनी दंड वसूल करपाचो आंकडो वाडत आसा आनी 7 वर्सां भितून समज जर आमी सगळो पुराय टोटल समज जर आंकडो पळयत जाल्यार वट्ट 19 कोटी दंड वसूल केल्लो आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जाल्यार समज जर आमी गाडयो चलयतात जाल्यार आमी नियम समज जर पाळीत जाल्यार सगळ्यात पयलीं जो आसा ते लोकांचे जे अपघात जातात ते खंय तरी कमी जातले आनी नियम पाळून समज जर गाडयो चलयत जाल्यार अपघातूय जातात ते सगळे उणे उणे जायत वयतले आनी दंड वसूल करपाचो जो आंकडो आसा तोय उणो जातलो जाल्यार आमी गाडयो चलोवयात पूण नियम पाळून आनी सगळ्यांनी नियम पाळूनूच गाडयो चलोवच्यो मागीरूच दंड जो आसा तो कोणाकूच लागू जावचो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. शिरसय सुक्या तणाक उजो लागून रस्त्या कुशीकचो कांय भाग पुराय लासून गेलो. उजो लागपाची ही घडणूक बुधवारा सांजे घडिल्ली. हो उजो कोणे घातलो वा कसो लागलो ते कळपाक मात्र मार्ग ना. पणजी आणि मडगांवच्या बाजारांत चडशा भाजयांचो दर समान आशिल्लो मात अचकीत भाजयांच्या दरात वाड जाल्ल्यान सामान्य मनशांक फटको बशिल्लो आसा. फाटल्या सप्तकात लसूण आणि आल्याच्या दरात वाड जाल्ली आणि ह्या सप्तकात लेगीत लसूण 400 ते 600 रुपया किलो दरान विकतात. साजुजे आरियल वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान जे कितें घडलें ते सामकें चुकीचें मात सरकारान ज्या अनोळख्या 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला तो बेगोबेग फाटीं घेवचो अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केली. शिवजयंती निमतान साजुजे आरियल वाठारात शिवाजीचो पुतळो उबारतना बोवाळ जाल्लो. ह्या प्रकरणात मंगळारा पुलिशेन 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो. की महाराज शिवाजी तो सोगोडलो सुटकी दिवपाक फॉरेनरा कडेन मुस्लीम राज्या कडेन आनी लोकांक सेवा केली बरें राजकारण केली. ताजें स्टॅच्यू घालपाक थिंगा झगडी जाली आनी हें जालें तें जालें ही आमकां दूख भोगता आमी लॉस दिसता. कोणूच आमचो यू कॅनॉट टेक लॉ इन युअर हँड्स. जो आमचो मंत्री जो थिंगा वचून ताणें स्टॅच्यू जे इरेक्ट केले तांणी अमुनीन परमिशन घेवपा जाय असो म्हणून एटलिस्ट लेटर धाडपा जाय आसली पक्षांताक आमी हें करपाक आमी मुखार सरता. ब्रिंग टू द नोटीस नॉट परमिशन. दुसरी वस्त जूय आमी घालता थिंगा लोकांकूय आमी मातशी मोटिवेट करपाक जाय. थोड्यां कडेन खबर आसता आमी जेन्ना हे दिसाक वचतात तूं कितलेंय काम कर 100% वोटांनी तूं जिखचो ना. ते भशेन हुंय एक वस्तू करतात थिंगा सगळे लोक मानताय अशें ना. कोण मानना तांचे नदरे मुखार हाडपाक जाय. बाबा हो शिवाजी महाराज आमचो देशांत व्हडलो मनीस केलो सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताजी स्टॅच्यू काडप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर काडना आमी मान दिता ह्या व्हडल्या मनशाक. पूण सांगू ते भशेन ताणें जाण जावपा जाय आशिल्लें आनी करपाचें न्ही. आनी आतां कितें झगडी जाली कितें जालें तें जायन गेलें जावपाक नाका आशिल्लें. तेन्ना हांव सरकाराक उलो मारता जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात कोणाक मार लागलो तो इश्टावर आहा मागीर कोणाचेर केस घाल्यात
तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबार चौक फाटी घेवच्यो. ह्या ठिकाणी घेत बसपाचें ना. मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखार आशिल्ल्या फुटपाथा वयल्यान 2 म्हयन्याच्या चलयेक चोरपाच्या प्रकरणात दुबावीत नातलीन आल्मेदा एका मडगांव पुलिसांनी अटक केली. ही घडणूक 19 फेब्रुवारीक दनपारच्या कडार घडिल्ली. उपरांत मडगांव पुलिसांनी सोद घेवन आयज बुधवारा तिका अटक केली. मडगांव पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. मडगांव पोलिसांनी नावेलीच्या नातालिना आल्मेदा ह्या बायलेक अपहरणाच्या गुन्ह्याखाला अटक केली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे नातालिना आल्मेदा हिणें मडगांव स्टेशन कोकण रेल्वेच्या स्टेशनाच्या मुखारल्या फुटपाथीचेर न्हिदपी एका दाम्पत्याचे धाकले चलयेक पळोवन व्हेलें. नातालिना गोम्स ही नावेली रावताली आनी अशें समजून येता की नातालिनान पयलीं जेवण दिवन ह्या दाम्पत्या कडेन फ्रेंडशीप केली. ताच्या नंतर तिणें ताका अट घातली की तुजी चली आपल्याक दी, आपूण तुका 4 लाख रुपया दिता. जेन्ना आवयन ही मागणी झिडकारली तसो डाव साधून आवय न्हिदिल्ल्या टायमार नातालिनान ह्या चलयेक अपहरण करून व्हेलें. मडगांव पुलिसांनी ताका शिताफीन अटक केली आसा आनी आतां मडगांव पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकडेकार. राजधानी पणजे सयत मिरामार मेरेन फोडून दवरिल्ले तुमी पळयलात आसतले, पूण कारंजळे सर्कला कडेनूय रस्तो खणून दवरला. हो नेमको प्रकार कितें काय म्हणून स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्साक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की हे स्मार्ट सिटीचेंच काम म्हणून. आयकयात संजीत रॉड्रिक्स कितें म्हणटात ते. Miramar Karanjale is included up to other circle is included as far as sewage work is concerned. So that is the stretch which is in the Miramar Karanjale belt. And we are in progress there, but their population of vehicle is slightly lower than Central Panchi and much lower than Mala. People movement is also much lower. Our emphasis is to complete the manholes and pipelines in Central Panchi first, which we have progressed well, and in Mala Fontaines to come out by the next 1 month. So this is the stage. Miramar area work is going on. I will come up with the completion date. 90 days have been given to us even by the Human Rights Commission order. I will see that we adhere. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.